नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. नमस्कार भाई. नमस्कार. आयज जे आमच्या वांगडा स्पेशल गेस्ट आसता ते जावन आसा महानंद सतरकर भाई. भाईन म्हाका दिसता गोंयान फर्स्ट तांचो युट्यूब चॅनल स्टार्ट जालें आनी जेन्ना परिणाम ही सिरीज लॉन्च केल्ली आनी तांकां म्हाका दिसता हजारांनी व्ह्यूज गावल्ले आनी आतां तांचे मुवीज ते काडीत आसात. तेज्या बद्दल तेंचे आमकां फूल लायफ जर्नी कशें कितें आसलें, तेंच्या लायफान कशे कशे प्रॉब्लम्स येयले, स्ट्रगल्स येयले, हे सगळें आमकां जाणूपाक गावतलें. आमकां न्ही स्टार्टींग तुमचे भाई बालपण आयकपाक जाय म्हणल्यार कांय आठवणी स्कुलांतले बीन कशें कितें आसलें तें. स्कुलांतल्यो म्हटल्यार हांव फोंड्या GVMS प्रायमरी टू आल्मेदा हांवें थंय म्हणजे हायस्कूल आनी प्रायमरी म्हजें फोंड्याच गेलें, कित्याक म्हजे पप्पा फोंड्या कामाक आसताले, सो थंय शिकपाक आशिल्लो हांव. म्हणजे बरें आशिल्लें, एक जनरली नॉर्मल भुरग्याचें कशें बालपण आसता पळय तशें बरें आशिल्लें. हे आठवणी अश्यो म्हटल्यार थंय गजाली म्हणजे खेळ मस्ती हें सगळें चालूच आसतालें एट द एज ऑफ 12 मेरेन. सो ताचे पूण पयलीं अचानक अशें 12 एज ऑफ 12 कशी घटना घडली ती. घटना घडली म्हणजे ती कितें अशी, इट वॉज अ नॉट अ एक्सिडेंट ऑर ट्रॉमा नाशिल्लो तो. अचानक म्हाका फाटीक दुखपाक लागिल्लें आनी ताचे नंतर काही वेळाचोच अवधी आनी तो चेस्ट डावन, इट वॉज अ कम्प्लिटली पॅरलायज्ड. मागीर तुमचे त्या टायमार तुमी कशें कितें मॅनेज केलें सगळे गजाली, सो घरा कडल्यान हे कशें आहलें. व्हेरी हार्ड पिरियड, व्हेरी हार्ड. सो 2005, so I think 2005 to 2009 I was completely bedridden. त्या टायमार घरांतल्याचो सपोर्ट हो सगळ्यांच्यान चड न्ही. सो म्हजे काका अक्षय सतरकर, म्हणजे स्वर्गीय सदानंद सतरकर म्हजे व्हडले काका, म्हजी मम्मी, म्हजी आत्या, अंकल, हे सगळ्यांनी त्या वेळार मोलाचो सपोर्ट दिलो. इट वॉज अ रियली हार्ड टायम. सो त्या टायमार म्हजें काम म्हणजे शिक्षण बंद आशिल्लें, कांय खंय वचपाक शकनाशिल्लो, घराच आसतालो. पुस्तकां वाचपाची आवड आशिल्ले कारणान काका, बाळपणासून तुमकां पुस्तकांची आवड आसली. हय, काका जी पुस्तकां चांदोबा, चंपक, त्या टायमार ल्हान न्ही आनी कितें वाचतलो. मागीर हळू वाचनान आनी आनी बदल घडत गेले. रहस्य गजाली म्हणजे त्यो गोश्टी आवडीन वाचपाक लागलो. अशें 2009 पर्यंत. ताचे नंतर थोडे थोडे इम्प्रुवमेंट्स, म्हणजे हांव बेडा वयल्यान खुर्चेर हे अशें म्हणजे आपलें स्वताचें कार्य हांव स्वताक करपाक शकपाक लागलो. सो दॅट्स 2009 न्ही, 2005 to 2009 इट वॉज व्हेरी हार्ड पिरियड. ताचे नंतर देवाच्या कृपेन थोडे थोडे गजाली अश्यो घडत गेल्यो की एक आरोग्याच्या दृश्टीन एक वेगळी चालना म्हणटा ती मेळ्ळी. भाई तुमचो 2012 टर्निंग पॉयंट आसलो, ती कशें कितें, तो पिरियड कसो कितें जाल्लो. सो आमी 2005च्यान स्टार्ट करता पळय ही जर्नी. सो 2012 त्या टायमार म्हजो फ्रेंड म्हणटा तो ग्रेश रायकर, हालींच 2019 तांचें निधन जालें. वॉज अ व्हेरी ट्रॅजीक इन्सिडेंट. सो 2012 ते म्हणजे म्हाज्या खबरीक येत आसताले, एक फ्रेंड म्हणटा तसो खबरीक येत आसताले. सो उलयता उलयता एक संकल्पना तयार जाली की युट्यूबाचेर आमी टीव्ही सिरीज कशी चलता तशी आमी युट्यूबाचेर एक सिरीज करया, कितले पर्यंत पावता ते मागीर पळोवया, पयलीं एक तयार तरी करुया. सो ही नवीन तेन्ना 2012 युट्यूब करप म्हटल्यार समथींग. ही वॉज अ जिनियस, वॉज जिनियस पर्सन तो सामको. सो आनी आमी करपाक लागले. एडिटिंगाची नॉलेज ताजे कडेन आशिल्ली, लेखन म्हणजे वाचनाच्यान कितें तरी लेखनाचें म्हाका मातशें तरी कळपाक लागिल्लें त्या टायमार. सो आमी सुरवात केली. तुमी कशें कितें 2012 मॅनेज करताले त्या टायमार शूटिंग करप किंवा हे सगळे बाकीचे वेळ सगळे काम आसतात ते. स्ट्रगल म्हणून तुवें आयकलां आसतलो, म्हणजे स्ट्रगल म्हणजे आतां फाटे दिसांनी स्ट्रगल हो एक ट्रेंडिंगान आशिल्लो. तो स्ट्रगल म्हणटा पळय, संघर्श, तो आमकां ते संघर्शाची मजा आमी घेतली 2012 परिणामाच्या माध्यमांतल्यान. एक्टर्स कोणाक कांय खबर ना,
कोण येवपाक रेडी कितें करता बाबा हे भुरगे कितें करता दोगूय मेळोन खबर विश्वास सगळ्यांक आसा कितें तरी करतले पूण कितें करता ते कांय कळना एक एक मनीस जुळत गेलो आमचे कडेन जोडणी जायत गेली तेजी हळूहळू करता आमकां 5 वर्सां लागली ते वेब सिरिजीची निर्मिती करपाक हेजे फाटलें कारण म्हणजे खूब गजाली आशिल्ल्यो कोण शिक्षणाचे खातीर 6 म्हयने भायर उरतालो ताजे खातीर एक सीन उरप ते कोणाक खबर नासता ते लोक म्हणटा कितें म्हण खंय रे केन्ना सुरवात केल्ली तुमी आमी ते सांगपाक सांगून येना न्ही करून दाखयतकीर मागीर कळटलेंच न्ही म्हणून आमी कोणाक केन्ना सांगपाकूय वचनाशिल्ले सो खूब म्हणजे खूब त्या टायमार आमकां ते तितलो टायम आनी इम्प्रूव करपाक मेळटा कित्याक आमचे कडेन कोण गॉडफादर वा कोण नाशिल्लो सांगपाक वयल्यान की बाबा हें करा तुमी कितें कळटा तें खंय युट्यूब पळयता कितें वाचता हेचेरूच न्ही पण तेन्ना आनी युट्यूब कितें चड अवेलेबल नासलेच न्ही म्हणजे तुमी वयल्यान 3G नासले हय तेन्ना काय ना तेन्ना तेच टायम म्हणजे 12 आमकां तेन्ना हातीन आमच्या कीपॅडाचे मोबायल तेन्ना भितूर तुमी शूट केल्ले ना आमचो हँडीकॅम तेन्ना ओके. सोनीचो हँडीकॅम ग्रेशा कडेन हँडीकॅम आशिल्लो सो एचक्यू क्वॉलिटी सो जालें तेजेर आमी शुटींग स्टार्ट करताले तो हँडीकॅम घेवन सगळ्याक भोंवप काडप मागीर हळू तेणें सामानूय मागीर ट्रायपॉड लायट्स बिट्स हें तें सगळें अरेंज करप म्हणजे ती एक ताका एक स्तर दिवपा खातीर हय बेश्टें अशें काडटा अशें नाका म्हणून सो अश्यो गजाली घडत गेलो मागीर इम्प्रूव जाता 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 आमकां ते 5 वर्सां म्हणटा एक बरे पद्दतीची एक वेब सिरीजची निर्मिती जाली मागीर फुडलो प्रसंग कसो कितें जालो म्हळ्यार रिलीज जातकूच मागीर लोकांचे रिएक्शन्स जे तुमकां म्हणटाले फकाणां मारताले तेंचे कितें रिएक्शन्स पयले आहले फस्ट जे भितर एक्टर्स आशिल्ले पळय तेंच्या तोंडा वयलो आनंद पळोवपाक जाय आशिल्लो तुमी त्या टायमार आमकां फोन येताले एक आमकां एक आमची प्रतिभा पळोवपाक मेळ्ळी बाबा कळ्ळें न्ही आनी ते नवीन एक्टर्स न्ही सगळे नवीन आतांचे जे आमचे परिणामान आशिल्ले पळय ते एक्टर्स आतां खंय खंय आसा नांवां घेयना आसूं ती पूण खंय खंय आतां आसा म्हणजे तेन्ना सुरवात केल्ले आनी फुडें कशें कितें जालें तुमचें सो आमची ही वेब सिरिजाचें काम चालूच आशिल्लें शुटींग तेन्ना आमचे नागराज मंजुळे तांचे शॉर्ट फिल्म्सा बद्दल म्हणजे फॅन्ड्री ते टायमार सो तरूण भारतानूच ताची हें हाडलेली की म्हणजे तेजे शॉर्ट फिल्म कशें तो एक गांवांत तेंच्यांनी मेळोन भुरग्यांनी एक बरें एक मुवी एक दर्जाचें उच्च दर्जाचें शॉर्ट फिल्म तयार केलें सो आमकां म्हणजे आमी हें करता न्ही कितें तरी करुया सो हांवें एक म्हाज्या तकलेन कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो कॉन्सेप्ट हांवें अभिषेक नायक आनी ग्रेशाक दोगांयकूय सांगलो अशें अशें आसा करुया करुया म्हणपा लागले सो तेन्ना आमी फर्स्ट टायम सगळे म्हणजे रेंटाचो कॅमेरा लायट सगळें अरेंज केलें आनी थियाफ सिल्वेरा सर हायर सेकंडरीचे सरस्वती ते आमकां मेंटोर हे रुपान मेळ्ळे अभिषेक नायक आनी थियाफ सिल्वेरा सर हेंच्यांनी लीड केला दूख ह्या मुवीन एक दोनूच लायनीन दुखाची सारांश म्हणजे असो की एक मनीस त्या कारणां खातीर आयुश्याचो होप विसरून गेला आनी आतां तो गेला देवाच्या दारान की विचारपाक की म्हाज्या प्रश्नाची उत्तरां तूं दिवपाक शकता काय ना आतां ती प्रश्नाची उत्तरां तो देव तेका दिता ना तेज्या आयुश्याच्या फुडें कितें जाता तें दुख्ख ह्या चित्रपटाच्या स्टोरीन आसा सो ते आमच्या युट्यूब चॅनलाचेर अवेलेबल आसा चॅनल मागीर प्रोवायड करतले हय हय आनी बाकीचे मागीर फुडें घातले तुमी बाकीचे म्हणल्यार खुबशे हे आसतात भायरसून सांबाळचे पडटात गजाली जशें की तुमकां एक आपूण आपले इमोशन जशें आपूण धाकटेसाना खेळटालो भायर वचोन किंवा तशें आतां तुमकां म्हणल्यार तुमी फिलिंग्स तुमी कशी दामून दवरतात तिका म्हणटा इमोशन्स ते सगळे फॅमिली आनी फ्रेंड्स आसा न्ही आनी कितें इमोशन्स त्योच भावना म्हणटा तोच actually प्राणवायू ना काय ना केन्ना अश्यो म्हणजे केन्ना दिसलेच ना आनी अजुनूय दिसना तो एक आमचो म्हजो सर्वेश रायकर म्हणून फ्रेंड आसा अरे ताका एक फोन मारल्यार पुरो तो म्हाका म्हाज्या खंय या आमी तो ना म्हणना अभिषेक नायक आमी खंय भाई आज मातशें बरें दिसना खंय या रे या म्हणटा आनी कितें आसा आमी खंय काका सुद्दां आमी खंय या रे चल रे स्टार्ट मारले गेले म्हणजे अशे भावना बिवना अशें म्हणजे काय कळ्ळें न्ही तुका कळ्ळें म्हणजे बरें म्हणजे एक भायलो एनवायरमेंट मेळटा फ्रेंड्सां कडेन उलोवप जाता तितलेंच म्हाज्या खातीर खूब पडलें तुमच्या मनान अजून एक खंयची एक गिल्ड आसा जी तुमकां करपाक जाय आसली आनी करपाक गावना
अशी दिसता तुमका की उरली ती अजूनही ती जाऊच शकाना अशें कितें. ते गिल्ट म्हणपाक गेलो न्ही तूं तशें खूब गजाली आसा. थोडक्यान एक थोडेशे पॉसिबल जाल्यार तुमकां सांगचे. ए पळय हांव हे क्षेत्रान येतलो हें म्हाका कांय खबरूच नाशिल्लें केन्ना. हांवें खूब वेगळे विचार केल्ले. म्हजे विचार वेगळे आशिल्ले. म्हणजे खरें सांगपाचें म्हाका समाज क्षेत्राची म्हणजे समाजकारणाची आवड. म्हाका म्हणजे हांव बरो नासतना सुद्दां हांव काही जे म्हणजे आमचे हिरोज म्हणजे रियल हिरोज मुवी हिरोज न्ही. ते समाजा खातीर कितें करता पळय ताजे बद्दल म्हाका खूब उत्सुकता आसताली की हांव अशें कितें तरी करपाक जाय म्हाका. आनी ते हितून भितर समाजकारणा भितर राजकारणाचो सुद्दां एक हें आशिल्लो म्हणजे तातूंत हांव भितर सरतलो असो. ते एक म्हणजे अजून पर्यंत हांव कितें तरी समाजा खातीर करता एक शॉर्ट फिल्माच्या माध्यमाच्यान. पूण म्हाका प्रॅक्टिकली थंय वचून करपाक मेळपाक जाय ही एक खंत मातशी ती दिसता. आनी जातले कांय पॉसिबल ना. आहाय गजाली. हय 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 म्हणजे आतां हेजे हय. फुडें जावपाक शकता म्हणजे जातलें हय. कदाचित. पूण अजून पर्यंत ती एक खंत आसा की हांव मॅसेजी दिवपाचो प्रयत्न करता पळय तें म्हाका प्रॅक्टिकली करपाक मेळपाक जाय. मेळटलेच फ्युचरान. पयलीं लोकांक दिसपाक जाय न्ही केदें मनीस आसा. सो हय. लोक हें करतलेच. आनी अशें तुमच्या खातीर एक सक्सेसाचो डेफिनेशन कितें तुमच्या खातीर? एक्चुअली लोक म्हणटात पळय हें तें आसपाक जाय. तुमच्या खातीर एक्चुअली डेफिनेशन कितें सक्सेस म्हटल्यार? तूं म्हाजे आज इंटरव्यू घेता न्ही हांगसर. आ? बरोबर न्ही? बरोबर. आहा. आनी एक तुमचे फ्युचर्स प्लॅन्स अशे कितें आसात? इन थोडक्यान सांगपाक शकता जाल्यार? तुमचे गोल्स कशे आसतले? फ्युचर प्लॅन्स म्हटल्यार मरे म्हणजे खूब गजाली आमच्या विचारान आसा. सो 2014 आमी गोवा एंटरटेनमेंट सिंडिकेट्स अनऑफिशियली आमी तयार केल्ले पळय म्हणजे हांवें आनी अभिषेक नायकान. तेन्ना आमी टीव्ही सिरिजान प्रवेश केल्लो. सो तेन्ना टीव्ही सिरीज म्हणजे आनी टीव्ही सिरिजाचें माध्यम म्हणजे एक आमी एक लोकां पर्यंत पावोवपाचो बरो प्लॅटफॉर्म. सो रहस्य इनसायड गोवा, भय फियर रिटर्न ह्यो 2 सिरिजीस अरावंड 13 to 16 एपिसोड्स दोनूय हेचे जाले. अजून पर्यंत ते रिजनल चॅनल्साचेर चलत आसा. आनी आमकां बरो फीडबॅक बरो मेळटा. सो काही कारणा खातीर ते आमी स्टॉप केले त्या टायमार. आनी आमचो वेगळो फुडें खूब कितें करपाचो विचार आशिल्लो. पूण काही टॅक्निकल गजाली आसा ज्यो अजून पर्यंत जुळना. काही आनीकूय गजाली आसा ज्यो अजून पर्यंत जुळयल्यो ना. पूण आमी आतां फाटले 6-7 म्हयने जाले ते गजालींचेर आतां लक्ष दिवन काम करता. सो तुमी एक्चुअली स्क्रिप्ट बीन सगळी तुमीच बरयतात? हय. म्हणजे फायनल कोण करता? तुमचे कडल्यान फायनल येतात काय अशें? म्हणजे हांव जे दोळ्यांनी पळयता पळय अभिषेक ते घडोवन हाडटा. हय म्हणजे आमच्या दोगांचें कॉर्डिनेशन. कळ्ळें न्ही. म्हणजे तो म्हाज्या मनान कितें हांवें कितें बरयलां पळय तें थंय कशें अवतरतलें ऑन अ सीन तें तेका खबर आसता. हेजे पयलीं तें ग्रहेशाक खबर आशिल्लें. सो तो करतालो. आतां तें अभिषेक सारकें करून हाडटा. आनी अशें एक सगळ्यान एक व्हडलो प्रश्न की तुमी तुमच्या लायफान खुपूच स्ट्रगल हें करतात. म्हणल्यार खूब स्ट्रगल तुमच्या लायफान आसात. तरी तुमचे इतले स्ट्रगल आसा तुमी ऑलवेज म्हणल्यार एक मनान आनी एक तोंडाचेर स्मायल कशी दवरतात ऑलवेज? एक बारीकशी नेचर पळयलो ऑब्जर्व केलें जाल्यार ऑलवेज स्मायल आसता तुमच्या ड्यू हेजेर. टू फॅमिली. फॅमिली. सो तुमी थोडीं नांवां सांगपाक शकतात जी तुमकां अशी सपोर्ट करतात म्हणल्यार एक पिलर्स म्हणपाक शकता अशी? मेन म्हणजे माझी मम्मा विजया सतरकर आणि माझे काका कुशाली सतरकर. हे 2 खांबे म्हाज्या खातीर. कळ्ळें न्ही. आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय तो दे आर द बेज ऑफ महानंद सतरकर. तो तांचो बेज नाशिल्लो न्ही जाल्यार शक्य ना न्ही तें. दे आर द पिलर्स. आनी अशेंच एक थोड्या गोश्टी प्रत्येक जाण भुरगे सुद्दां ह्या फिल्डांतसून त्या फिल्डान म्हणल्यार करियर आपलो चेंज केलो जाता. तुमी आतां एकूच असो होल्ड कसो केलो म्हणल्यार सिरीजूच काडीत गेले किंवा हेजे खातीर हे एक गजाल आसा पळय थंय एक आवर्जून एक नांव घेवन दिसता सागर नाईक. सागर भाई म्हणटा हांव तांकां. हे फिल्डान आमी जे कंटिन्यू 2012 टू अजून मेरेन करता न्ही मेन कारण म्हणजे सागर नाईक. तांचे कडल्यान जो आमकां सपोर्ट
तो कॅमेरा आसुनी किंवा आणि कसली गजाल, मायक्स, लायट्स, एनीथिंग ताजे तो ऑफिस प्रोवायड करता आमकां फूल सेटअप एडिट करपाक. सो आनी कितें आमकां रेकॉर्डिंग करपा जाय तें तो सागर नायक प्रोवायड करता. आनी ताजें अशें की तेणें आजून पर्यंत कसलीच अपेक्षा धरूना. ताजी अपेक्षा फक्त इतलीच की हांव खंय तरी म्हणजे एक नांव करचो. ताका आपलें नांव सुद्दां हांवें केन्ना घेतलेलें नाका खरेंच. तो म्हणटात नंदू म्हणटा तो, नंदू तूं नांव केल्लें जाय म्हणटा तो आपलें. न्हय अशे मनीस तांचे खातीरच हे फिल्डान येता. म्हणजे म्हाजे सांगपाचो हे उद्देश असो की हे फिल्डान फुडें सरपाक तुका सागर नायका सारको एक मनीस जाय जो पूर्ण आपलें फूल डेडिकेशन दवरून ते टिमीच्या फाटल्यान रावता. म्हणजे हांव आसा, तुमी सरा फुडें, जाता तें जावं अशें. आनी तेच आदाराचेर आमी फुडें सरत आसा ना, शक्य ना पळय. म्हणजे हे सिरियसी म्हणजे एक ह्या माध्यमान समज फुडें सरपाक जाय न्ही, प्रत्येकाक एक असो आधार जाय की जो फुडें सरपाक मदत करीत रावता. कित्याक हितून मरे तुका खरें सांगू, इज नथींग इन फायनान्शियली हितून व्हडलें कांय ना पळोवपाक गेलो जाल्यार, कळ्ळें न्ही. फक्त एक आपली कला दुसऱ्या मुखार सादर करपाची. फुडें फुडें वचोन हें एक माध्यम अशें जातलें की जितून आतां पळय टीव्ही इंडस्ट्री कशी आसा, पाहिली मराठी इंडस्ट्री हें तें, तशी गोंयान जातली, फुडें फुडें वचून जातली. ताजे खातीर खूब गजाली जो सागर नायक जसो आमकां हेल्प करता, तसो कोणी तरी म्हणजे शासनान किंवा आनी कोणी तरी अशें सगळ्यांच्या फाटल्यान उबें रावन एक टीव्ही इंडस्ट्री किंवा मुवी इंडस्ट्री इन गोवा तयार करपाचो प्रयत्न करपा जाय. आनी फुडें वचोन ट्युरिजमा पेक्षा ती इंडस्ट्री सुद्दां बऱ्या प्रमाणान जाल्यार गोंयच्या एक डिमांड हातभार सुद्दां लावपाक आसा. शकतलो. अरे कितें 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 आसा तुका, कितें म्हणजे तूं एक चॅनलूच सादो गोंयांत तयार कर, कितल्यो आमचे गोंयचे बारीक बारीक बिझनेस आसा, कितलो एडवर्टिजमेंट मेळटलो. लोक कित्याक करपाक वचना सांग. माध्यमूच ना तें. एक चॅनल आसा आमचे कडेन ना पळय, म्हणजे एक एंटरटेनमेंट चॅनल करुया आमी तयार. सुरवातीक आमी आसा, मागीर फुडें फुडें वचोन लोक जुळत वयतले आनी एक बरो म्हणजे टीव्ही इंडस्ट्री तयार जातली किंवा मुवी इंडस्ट्रीक सुद्दां असोच वाव आसा. आमकां फक्त जाय तो एक सपोर्ट, इन एनी वे सपोर्ट. फक्त एक सपोर्ट मेळत न्ही, रेव्होल्युशन जावपाक शकता गोंयान इन दीस इंडस्ट्री. सो आजून पर्यंत कांयच ना पळय तूं फुडें वचोन सुवर्ण पर्व मरे हो आतां. आमी ऑस्करान सद्याक आमच्यो मुवीज हें आतां. एक्चुअली समथींग डिफरंट, समथींग बीग आसा एक्चुअली. तुमी म्हटल्यार ते जावपाकूच जाय अशें. एकच तुका एक म्हणजे गजाल सांगपाक जाता. ओडिसा फिल्म इंडस्ट्रीची एक दमन म्हणून मुवी आसा. ते ओडिसाचे मुवी आतां हिंदी प्रोड्युसर्स डब करून पॅन इंडिया मुवी केलें. कंटेंटाक सदांच म्हणटा तो वाव आसा. कंटेंट बरो दियात, लोक पळयता. बरोबर. ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेंट. बाय तुमचे आमकां हॉबीज आयकपाक जाय. आवड खंयच्या गोश्टींनी आहा तुमची? म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका शायरी ही खूब आवडीची. तुका हांव एक मागीर शायरी आमी एंडिंगाक एक हांवें बरयली, कोंकणीचीच सांगता तुका मागीर, ती म्हणून दाखयता. सो गुलजार तांच्यो शायरी वाचतालो. म्हाज्या कवितेन म्हाका विरह कविता बरोवपाक आवडटा. विरह म्हटल्यार कॉन्सेप्ट कळ्ळो कितें आसा तो? विरह विरह एक भावना. ती एकतर्फी मोगाची आसपाक शकता किंवा कोण तरी पयस गेला ताजे बद्दलची भावना आसपाक शकता. म्हटल्यार फिलिंग्स सगळी फिलिंग्स त्या व्यक्ती बद्दल. फिलिंग्स म्हणजे तो व्यक्ती आपल्या लागीं आसपाक जाय आशिल्लो, ताजे बद्दलची जी भावना हांव बरोवपाक म्हाका खूब आवडटा. विरह म्हणजे बाकीच्यो विशय म्हाज्या आवडीचेच, पण विरह हो म्हाका खूब क्लोज टू माय हार्ट. खबर ना कित्याक तो. मागीर केन्ना आमी ऑफ कॅमेरा उलोवया हाच्या बद्दल. हय हय हय. आनी हेच्या भायर अशें एक्चुअली तुमकां एवॉर्ड्स गावल्ले आसात आनी एक्चुअली एवॉर्ड्स एक प्रकारचा हांव म्हणपाक शकता स्कॅम म्हणना, बट एक एवॉर्ड गावप म्हणल्यार एक इझी जाला आतां. तुमचे तर एवॉर्ड म्हटल्यार कितें? एवॉर्ड्स गावप बी ते गजाली. एवॉर्ड्स म्हणजे
अवॉर्ड्स आमकां एक नाटककार, एक चित्रपट निर्मातो, अवॉर्ड हेची परिभाषा आमकां प्रेक्षकांच्या दोळ्यांनी दिसता पळय ते अवॉर्ड. आमकां प्रेक्षकाच्या दोळ्यांनी जो भाव, जे चित्रण किंवा जो एक सीन पळोवन जो प्रेक्षकांच्या दोळ्यांतलो भाव आसता, तो जो ताळयो वाजयता ते अवॉर्ड. म्हाजे खातीर आनी अवॉर्डाची परिभाषा म्हणजे ती जी हाडून आमी घरा कडेन सजोवन दवरता, कांय म्हत्वाचें ना. थंय तो म्हाका सरळ सांगता, अरे वा तुवें खरेंच बरें केलें. तेंच म्हाजे खातीर अवॉर्ड. तो शिक्कामोर्तब न्ही तेजेर. हां, ते मागीर अवॉर्ड शोजांनी मेळटा बिळटा पळय, हें ना. तो ऍक्च्युली अवॉर्ड लोकां कडल्यान गावतातच. तो म्हणजे अवॉर्ड जे लोकां, तो तुजे एक सन्मान तुजे खातीर. पूण अवॉर्डाची परिभाषा ती, तो सन्मान आनी जो तुका अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणजे तो लोकांच्या दोळ्यांनी आनी तो ताळयांनी. म्हणजे हांव तुका एक बारीकशी गजाल सांगता. आमचे 90साचे पयलीं जीं नाटकां येतालीं पळय, तितून थंय एक्टर्स जे एक्ट करताले आनी हांगसर एक फॅमिलीचे थंय एक सीन चलता फॅमिलीचो, आनी हांगा प्रत्येक तो एक आपूण एक फॅमिली घेवन नाटक पळोवपा येयल्लो मनशाच्या दोळ्याच्यान दुकां गळटा. म्हणजे तो ते सीन चलता तो आपले म्हणजे म्हाजे बरोबर घडला. ती बायल आसा ती म्हणटा आपूण म्हाका ती कॅरेक्टरा मदीं हांव दिसता. म्हण ती सगळ्यांच्या दोळ्याच्यान, एक जाणटेलो किंवा एक जाणटेली ती दोळ्याच्यान तेंचें दुख्ख येता. नाल्यार एक सीन चल्ला आनी तो हळूच एक भुरगो हांसता, स्मितहास्य, तेका ती जुळ्ळी भावना. म्हणजे अवॉर्ड इज दॅट, कळ्ळें न्ही. आनी हो तो मेळटा तो सन्मान, तो प्रत्येक मनीस सन्मानाचो भुकेलो, कळ्ळें न्ही. तो सन्मान आनी अवॉर्ड म्हणटा तें खरें तें सन्मान. आनी असो आनी एक प्रश्न, आमचे नेशन बिल्ड करपा खातीर आपलो करियर कसो कनेक्ट करप, म्हटल्यार हाव टू कनेक्ट करियर विथ द हेल्प ऑफ नेशन बिल्डिंग. सो आतां पळय तूं हांव की नेशन बिल्डिंग चित्रपटाचें माध्यम वन ऑफ द बेस्ट वे टू आमचें नेशन शायन करपाक. म्हणजे हांव हें म्हणना की खूब ज्यो लायमलायटान आशिल्ल्यो पळय त्योच गजाली घेवन मुवीज आमी दाखोवन एक ग्लोरिफाय करपाक शकता. ग्लोरिफाय करपा सारक्यो कितल्यो गजाली आसा. थोडेच निर्माते आसा त्यो गजाली घेवन आमचें नांव वयर काडटा. आतां पळयात मांजी मुवी, दशरथ मांजीच्या लायफाचेर ती मुवी काडप. ती मुवी पळय खंय खंय नॅशनल विथ इंटरनॅशनल लेवलाक पावली. एक पॅडमॅन, एक कॉन्सेप्ट तांचो आशिल्लो पळय काय बरो. ते मनशाचे कार्यपद्दती तांच्यांनी चित्रण करून तें खंय तरी पावलें न्ही. सोशल मुवीज जी आसा पळय ती मुवी चडांत चड जावपाक जाय. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की प्रत्येक गजालीची वायटूच बाजू दाखोवप. जी गजालीची दोनूय बाजू दाखोवन आमी कितें करपाक शकता सांग, एक नॅशनल लेवलाचेर ते पावोवन ते आपोआप इंटरनॅशनल लेवलार पावतात न्ही. दोन तुका एग्जांपल दिलीत पळय हांवें, कळ्ळें न्ही. सो हितूंतल्यान कितें जाता की भायले जे देश आसा म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाक कळटा की इंडिया इज अ कंट्री. सो तितून सुद्दां कितें घडटा नाल्यार कळपाक हें ना पळय, माध्यम ना. तुका न्यूज सगळ्योच गजाली पावयता अशें ना. पूण अश्यो ज्यो बारीक बारीक म्हणजे खूब गजाली आसा तुका समज सोदीत न्ही, अनेक लोकांचे लायफ स्टोरीज मेळटले जेर अशें मुवी जातलें की तें अशें म्हणजे दोळे दिपावून उडयता म्हणटा पळय तशी मुवीज जातली. सो तशी मुवीज आमी नॅशनल विथ इंटरनॅशनल लेवल लोकां कडेन पावयत न्ही, नेशन वील शायन. न्ही आमच्या देशाची जी एक हें आसा, इमेज आसा पळय ती खूब बदलतली. आनी असो एक शेवटचो प्रश्न म्हणना बट असो एक मोस्टली तुमी तुमची एडवायजूय एड करपाक शकता. भुरगे आतां खूब फावटी करियर चूज करपाक रॉंग जातात किंवा फसतात. सो खंयच्या वीच कायंड ऑफ गोल्स किंवा करियर स्टुडंट चूज. पळय कितें आसता, प्रत्येक भुरग्याची शैली वेगळी, बरोबर. तेजे विचार वेगळे आसता, कळ्ळें न्ही. आतां हांव एक प्रवाह चल्लेलो आसा, तो प्रवाहाच्या
प्रवाहाच्या स्तोत्रान हांव उडी मारता, कळ्ळें न्ही. म्हाका खबर आसा ते प्रवाहा बरोबर वचपाक जाय म्हणून, बरोबर. कित्याक त्या हांवें उडी मारपाचो निश्चय केला, बरोबर. पूण तो उडी मारतकीर म्हाका सांगता कोण कितें ना, तेवटेन ती बरी बाजू. हांव प्रवाहाच्या विरुद्ध पेंवपाक लागता. हांव प्रवाहा बरोबर बेगीन फुडें पावतलो काय प्रवाहाच्या विरुद्ध फुडें बेगीन पावतलो? अडखळटलो मरे, शक्यच ना फुडें वचपाक न्ही प्रवाहाच्या विरुद्ध. कित्याक म्हाका आवडूच वेगळे स्ट्रिमीची. स्ट्रीम पळय, प्रवाह आनी स्ट्रीम एकूच तें, विशय एकूच. आमी कितें, ते भुरग्याक तेका ते स्ट्रिमीन वचपाक जाय, आमी कसो तेका दुसऱ्या स्ट्रिमीन घालता, तो प्रवाहाच्या विरुद्ध गेलो. तूं म्हणटलो तेणें डिग्री घेतली, हें घेतली, तें घेतली, पूण तेका सॅटिस्फॅक्शन आसा? म्हाका तरी दिसना कोण आतां पेरंट असो तेका प्रवाहाच्या विरुद्ध धाडून मागीर विचारता, बाबा तुका बरें दिसलें मरे आतां म्हणून, म्हणजे जालें मरे तुज्या मना सारकें. तो भुरगो तुका जेन्ना पळयतलो पळय ओग्गी रावन, तेन्ना तुका तेजें आन्सर मेळटलें तुवें कितें केलां तें. सो तेचे पेक्षा तेका तो प्रवाह आवडटा न्ही, वचूनी तेका. तो खंय तरी व्हांवून फुडें पावतलो न्ही, कित्याक तेणी आपल्या मर्जीन उडी मारल्या न्ही. फाल्यां सकाळीं तेका दिसता की हो प्रवाह तेका व्हांवून व्हरता, जाल्यार तूं आसा न्ही तेच्या फाटल्यान, तो तुका सांगतलो न्ही, पप्पा म्हाका हात दी, म्हाका वयर काड. म्हणजे तो पळय, तुवें तेच्या फाटल्यान सदांच रावपाक जाय एज अ पेरंट. तेका प्रवाहाच्या दिशेन वचूनी. समज तेका दिसता की तें जायना, तो तुजेच कडेन हात मागतलो आनी तूंच तेका हात दितलो न्ही. बरोबर. आनी एडवायस एड करपाक शकता एक खंयची आनी हात दिवपाक जाय जाल्यार भुरग्यां खातीर, स्पेशली गोंयच्या भुरग्यां खातीर. स्पेशली गोंयच्या भुरग्यां खातीर म्हणजे सद्याक सगळेच कडेन तुका खबर आसा, गोवा अनएम्प्लॉयमेंटाच्या रेटान सद्याक सामको आपले उच्चतम स्थितीचेर पाविल्लो आसा. सो प्रत्येक भुरगो म्हणटा आपूण हें करून कितें फायदो जालो, तें करून कितें फायदो जालो, कित्याक तेका थंय हेंच मेळना. फुडें कसो सरतलो, तेका थंय कांय ना, तेका एम्प्लॉयमेंटूच मेळना. प्रत्येक भुरग्याचो सद्याक तें. पूण तो कितें करता, आपल्याक मनाक ना तें काम करपाक सुरवात करता. मेळना न्ही, बरोबर. सो आतां हांव म्हणना, कोणी तरी खंय मरे 2016 खंय भजी काडा म्हटलेली खंय, कळ्ळें न्ही. म्हणजे भजी काडा तो बिझनेस बेस्ट, च्या विका असलो. तशें कित्याक, तो भुरग्याक समज स्कील, ते भुरग्याची स्कील समज तितून आसा न्ही, हें दिया, प्रोवायड करात, कितें तरी प्रोवायड करात त्या भुरग्याक, की तो आपली स्कील यूज करून किंवा डेव्हलप करून फुडें सरतलो. तुमकां आमी जॉब मागत ना भुरगे न्ही, भुरगे खंय जॉब मागता. तूं प्रत्येकाच्या स्किलीनुसार कितें तरी समज तेका उपजिविकेचो थंय साधन आसा न्ही, तो भुरगो जॉबाच्या भानगडी पडचोच ना. तो विचार करतलो, म्हाजी 12वी जाली, सो म्हाका ही स्कील आसा, सो हांव ती स्कील तें डेव्हलप करतलों आनी फुडें वचून हो बिझनेस स्टार्ट करतलों, बरोबर. आतां तूं सांगपाक शकता म्हाका, हांव सांगता, हांव म्हणटा हांव एक कितें करता खंयच्या हितून डिग्री करता, फुडें म्हाका तेच वचून 100% जॉब मेळटलो म्हणून खंयचोच भुरगो सांगपाक शकना, कळ्ळें न्ही. कित्याक सांगपाक शकना, तेंचे कडेन फुडें प्रोविजन केल्लेंच ना. सो तशें प्रोविजन जावपाक जाय न्ही. तो नॉलेजीचो प्रश्न हांगा स्किलीचो प्रश्न आसा. प्रत्येक भुरग्या कडेन कितें ना कितें स्कील आसता. आमी म्हणटा तो भुरगो हुशार, हो भुरगो कमी हुशार. आरे म्हाका सांग, मर्सिडीज आनी स्कॉर्पिओ, पयलींच एक अमृतपाल सिंगाची केस, तितून ते म्हणटा कितें सांग, की आमी स्कॉर्पिओन मर्सिडीजा धरपाक शकले ना, तिचो पावर चड आशिल्लो न्ही. सो प्रत्येक भुरग्याची जी सीसी म्हणटा ती चड आसतली आनी कमी आसतली न्ही. माझी 100cc स्प्लेंडर, तूं हायबुसा घेवन तो वयता, म्हाका तूं पप्पा कसो सांगता 100cc घेवन तेका सायड मार म्हणून. पॉसिबल ना न्हू. पॉसिबल ना न्ही. प्रत्येक भुरग्याची एक नॉलेजाची सीमा आसता न्ही, बरोबर न्ही. सो तेका कितें तें करून या. आनी हो जो एक स्किलाचो जो एक विशय आसा पळय, स्कील डेव्हलपमेंट, तो फक्त पेपराचेर नाका, वास्तवान तो हाडात, जाल्यारूच म्हणजे कोण तुका भुरगो फाल्यां सकाळीं ब्लेम करपाक शकचो ना, की हांवें ही चूक केली आनी हांवें ती चूक केली म्हणून. तो अभिमानान सांगतलो, अरे बाबा हांवें तें केलें, म्हाका मरे तें करपाचें आशिल्लें, सो तो मरे तें पयलींच प्रोविजन आशिल्लो म्हणून हांवें ही हें केली म्हणून.
आता म्हणटा अरे बाबा हांव ITI करून पडलो रे बाबा त्रासां बेश्टेच केला ITI आतां कोण घेयना म्हाका कामाक. तो ITI चूज करतना बाबा ते म्हाका थंय करपाक जाय आं. सो तो डेफिनेटली म्हाका थंय तो प्रोविजन केल्लें आसा म्हूण तो हे स्ट्रिमीन उमेदीर वयता. थंय तेजो हेंवूय स्कोर बरो जाता, तेजी हें सगळें बरें जाता. म्हणजे शिक्षणूय घेवपाची तेजी वृत्ती वाडटा आनी तो जेन्ना तें स्कील आपली जेन्ना थंय तो वापर करता ती तेका बऱ्या रित्या निखरून येता. सो प्रोविजन हें आसपाक जाय. नॉलेजाच्या बेजीर न्ही, स्किलीच्या बेजीर. आनी भाई तुमची एक शायरी उरल्या. शायरी म्हटल्यार म्हाका विचारपाक तूं वचत न्ही. सो आयुश्य म्हटल्यार मरे आमच्या फुड्यान उबो आशिल्लो एक प्रश्न. सो ते प्रश्नाचेर हांव तुका एक बारीकशी कविता ती प्रश्नाचेर हांवें तयार केल्ली ती सांगूंक सोदतां. एक सेकंद. अशें कित्याक काय घडटा, अशें कित्याक काय घडटा, म्हाज्या मुखार अनेक प्रश्न पडटा. जाप खबर आसून लेगीत जाप दिवशी न्हिशी दिसता. न सुटणारे प्रश्न आसता जे घावे दिवन वता. त्या घाव्यांचे दाग वससर आनीक प्रश्न उबे रावता. आपले प्रश्न हे आपुणूच सोडप आसता. हें जग सगळें खोटें. कोण कोणाचे प्रश्न सोडयना. प्रश्न उबे मात करीत आसता. So this is a reality of a life. Everything is a question. Future is a question. पास्टान कितें घडलां तोवूय क्वेश्चन. सो तूं फक्त प्रश्नाच्या फाटल्यानूच धांवत आसता आनी प्रश्न तुज्या फाटल्यान धांवत आसता. ते केन्ना तुका धरता पळय ते तुजें प्राक्तन. भाई एक आनी एक आमच्या फीडबॅका खातीर जे आमचें कॉन्वर्सेशन जालें पळय तितूंतल्यान कळ्ळें दिसता की एक्चुअली गरजेचें आसलें किंवा आमकां कितें सांगपाक जाय जें कितें तुमकां दिसता तें. सो गरजेचें आसलें म्हणटा पयलीं हांव तुजे आभार मानता. सो कवरींग दीस थँक्यू. आनी तुका हांगसर हाडपाक जेंचो मोलाचो हात आसा आतां पेंडाडीस तांचे हांव आभार मानता. सो सांगपाचें म्हटल्यार अशे जे विचार आसा जे म्हाज्या सारक्या व्यक्तीच्या मनान आसता ते विचार प्रकट करपाक असो एक प्लॅटफॉर्म आसप खूब गरजेचें. आनी तुमी तें खरेंच खूब बरें काम करता. सो हांव सांगपाक सोदतां की हें अशेंच कार्य चलत रावूं नी. चालू आसता. हय आनी आमची भेट हेजे फुडें परत घडूं नी. तुमच्या वांगडा मेळून खूब बरें दिसलें आनी अशे गोश्टी शिकपाक गावले जे एक्चुअली एक आमी हय दिसतात एक कॉमन मनीस आसून ह्या सगळ्या गजाली आपल्याक खूब त्रास आसात किंवा आपल्याच लायफान इतले त्रास आसात पण जेन्ना अशे मेळटात मनशांक तेन्ना तशे गजाली कळटात की बाबा आपल्याक आसा ते त्रास कांयच न्हू एक्चुअली हाय दिसून येतात. अशे खुबशे गजाली आमकां जाणवले आनी आमच्या ऑडियन्सांकूय जाणवले आसतलेच. ते तुमच्या परत देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.